भोमा रस्तो रुंदीकरणात देवूळ मोडचेनात। जांची घरां वतली तांकां सरकार पुनर्वसन करतले, अशी PWD मंत्री निलेश काब्राल हांची माहिती। आरडेक्स ब्युरो रिपोर्ट। स्पीकर सर, म्हाका दिसता हो इश्यू 2-3 पाटी असेंब्लीन मिनिस्टर जाल्यार येयला आनी हांवें एश्युरन्स दिल्ले हावजान जे स्ट्रक्चर आसा, इवन ती घरां आसा, तांकां आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता स्पीकर सर। बिकॉज जे करपाक जाय ते करपाक जाय स्पीकर सर। अशें पळोवपाक गेल्यार आतां काल एक आमी घर मोडलां मालपें, हें चालू आसता स्पीकर सर। पूण आमी रस्त्यार कोणाक उडयना स्पीकर सर। आमी तांकां रिहेबिलिटेट करपाक इवन भाडे घराचे जे तो टेम्पररी घर जर घेता, इवन ताका भाडें दिवपाचें प्रोविजन आमी केलां स्पीकर सर। आनी आमी प्लॉट करून ताका जागोय दिता आनी स्ट्रक्चराचे वॅल्यू आसा तोय आमी ताका दिता स्पीकर सर। हो बेश्टो खंयच्या खंय पावता स्पीकर सर। हितून भितर म्हाका सरपंच जो बोमा आसा तेणी पंचायतीन म्हाका लेटर केल्लें, ऑनरेबल मिनिस्टर CMाकूय केल्लें, आनी हांवें प्रेजेंटेशन दिलां एंटायर म्हजी टॅक्निकल टीम घेवन पंचायतीन, आनी एक्सप्लेन केलां कितें कितें वयता स्पीकर सर। हितून बेश्टो एक दोग जाण बेश्टो गोल घालपाचो प्रयत्न करता, हितून भितर कांयच प्रॉब्लम ना आनी खंयचेच देवूळ वचना स्पीकर सर। ह्या एश्युरन्स हांवें फाटीं दिल्ले, आतांय दिता। पूण सर्वे नंबर जेन्ना एक आसता आख्खो देवळाचो, तितून येलोसो एक्विजिशन जो दुसरे सायडीन करपाक जाय तितून सर्वे नंबर येतलो स्पीकर सर। पूण आमी खंयचेच देवूळ आनी कितें म्हणना। जी स्ट्रक्चर हांवें आतां ऑनरेबल MLAक सांगलां, 22 स्ट्रक्चरांतले 4 रेजिडेन्शियल स्ट्रक्चर आनी उरलेले अशे गटराचे सायडीन ओवरनायट स्ट्रक्चर बांदलेले गाडे, हांकां कांयच परमिशन घेवना, हें चालू आसा। हेका वयल्यान स्पीकर सर हे जे कोण घेवपाक सोदता डायरेक्ट बंद करता रस्त्यार आनी सगळें ब्लॉक करून उडयता स्पीकर सर, आनी एक्सिडंट जाता। हेजे खातीर फियर आसपाक जाय स्पीकर सर।